सद्याक तरी गोंयांत रातचो वा दिसाचो कर्फ्यू लागिल्लो ना, मात खबरदारी घेवपाची गरज आसा। नातलांच्या नव्या वर्साच्या काळांत जे पर्यटक राज्यांत येता तांच्यांनी मास्क घालप सक्तीचे। राज्याची आर्थीक स्थिती चलपाक जाय म्हूण बारीक इव्हेंट आसतले, मात ह्या काळांतूय खबरदारी पाळप गरजेचें म्हूण मंत्री लोबो उलयला। RD एक्सक्लुआ खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। जे सायडींतल्या स्टेटींनी कर्नाटका तशेंच महाराष्ट्रान नायट कर्फ्यू इम्पोज केला, तशें गोंयांत कितें जावपाचें आसा? No, there is no night curfew or day curfew in the state of Goa. But precautionary measures has to be taken. Like all the tourists who are visiting our state during this festive season of Christmas and New Year, they should compulsory wear a mask. Mask should be compulsory, and social distancing should be maintained. They should not, at this time also, we should not shake hands. We can maximum do a namaste or greet by saying hello or Happy New Year or Merry Christmas. So precautions should be taken by all Goans, Indians who are visiting our state, and also some few foreigners who are around over here. जे आता लोकांनी जे पार्टी इव्हेंट बीन ऑर्गनायज केले, Small events are organized. It is, see, we have cancelled the Sunburn. Sunburn ह्या वर्साक 27, 28, 29 जो गोंयांत जातालो तो कॅन्सील आहा। तेजे भायर जे बारीक बारीक इव्हेंट आसतले ते जातले। इट्स अ ट्युरिस्ट स्टेट एंड एट द सेम टायम आमची इकॉनॉमी हेचेर चलता, सगळ्यांचे जॉब्स हेचेर आहा। एट द सेम टायम आमी प्रिकॉशनूय घेवपाक जाय।